दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ओके चना परत वर्त स्वागत तुमकां आमच्या ह्या वर्त्या पवित्रपणांत आनी आत्मीकपणांत भागीदार जावच्याक तुमकां सगळ्यांकी बोवा परबायस सकाळ हांव मागता. आनी देव आपल्या वर्त्या पदवेंत आनी महिमेंत आम्हा सर्वांकी जायत्या बऱ्या तरान सांबाळून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. जायते वटेन आमी चिंता मोगाच्यानो कसले सेवा आमी दिवंक जाय, कशें आमी आसूं जाय, सेवेद्वारे कशें शांतीपण आपणाय जाय, ह्या विशयांत आमकां बोवा परबायचें देवाचें उतर जावन आसा. लुकाचो वांजेल चॅप्टर 19 वर्सेस 1 to 10 हें आमी पळयलें जाल्यार तें ह्या परी आसा. तो येरिकोंत भितर सरन शारांतल्यान चलोन वेतालो. थंय जाक्केव नांवाचो एकलो सुंककार असो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीत आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवोन वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो, कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावता जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाक्केवा बेगीन सकलात येवं, आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. जाक्केव सरारा देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातके मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोंक लागलो. पूण जाक्केव सकाळां हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळांक वांटां आनी कोणायक लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजू, होगलाप जेजू, वंदन जेजू, महिमा जेजू, मान जेजू, ओसाना जेजू, हालेलुया, हालेलुया. जेच्या वर्त्यान नांव पवित्र जावं, जेच्या वर्त्यान नांवांत आसा ती जगत आमी सगळीं आटापून वर्त्या मापान घेवच्याक जेजूचो आमकां आदार दिवं दी आनी आमच्या जिवनांत सगळें बरेंपण हाडच्याक जेजू लागीं आमी विनंती करता आसतना म्हाका उडास येता मोगाच्या न्हू एक गाय आनी एक दुकोर आसलो. हे दोगांय बारी फ्रेंड्स. गेदाळे आमी पळयता तांणी भायर तासचें आनी अशें आसतना त्या दुकराक इसवण गेल्लो आसलो, तो धांवतालो हेणें तेणें आनी गाय सोरोंक येताली. दोगांय सांगता एकामेकाक वळखीची जालीं आनी इश्टागात सोडली आनी सांजेच्या वेळार घरा वयच्या पयलें ताणें एकामेका कडेन उलोवन संवाद करचें आसलें. अशें आसतना गाय दुकराक पळोवन बाप पुरबाय तरान म्हणटाली, तूं कितलें बरें घरान आसाय आनी कितें सक्कडी बरेंपण तुजें तावन जाता. आनी दुकरी गायचें एप्रिशिएशन करनत आसलो. पूण एक दीस संजेर दोगांय मेळटना दुकोर चिकें आपलें मुखामळ बावल्लें पळोवन गाय ताका विचारलें लागली, कितें जालें तुका आज, कितें कोणें कांय म्हणलें गी तुका. असं म्हणटाना तो म्हणूंक लागलो, कोणेंय कांय म्हणूं ना, पूण म्हाका तूं बगलें तुका पळयता आसतना एका तरान हांव जें कितें करतां तें लोक मानून घेना, तूं कितें करताय लोक वर्त्या तरान मानून घेता. गाय म्हणूंक लागली, ओपारींनी कित्याक उलयताय, सारकें सांग. आनी ह्या वेळार दुकर म्हणूंक लागलो, पळय हांव म्हज्या जिवनान कितलें सक्कडी दितां, सगळें हांव दितां आनी अशें दिता आसतना म्हजें मांस, म्हजें आनकीट, म्हजें काळीज, म्हजें सक्कडी दिता आसतना रगत सयत ते घेतात आनी इल्लें कांय ते सोडिनात. आनी अशें आसतना हांव तांच्या घरा लागीं गेलो जाल्यार जीव आसतना ते म्हाका पातर उडोवन धांवून येतात, म्हाका कांय घेनात, हांव मेळो म्हणटात आनी हांव म्हज्या लागीं सयत येनात, म्हाका कोणेंय एक हात लावन पोशेल्लें हांवें पळोवना. पूण तूं पळय, तूं कालें व्हडलें दिताय, काय इल्लें दूद दिताय, दुसरें कालें आसा तुज्या कडेन दिवंक. आनी अशें आसता तुका पळय घरा लागीं गेल्यार लोक कितलो बरो करना, बऱ्या तरान तुका थोडें खावंक दिता, थोडें पियोंक दिता, थोडें माथें पोशेतात. आनी अशें म्हणटाना म्हाका कित्याक एका तरेचे जायते मोसोर बगता तुज्या वयर म्हणूंक लागलो. आनी अशें आसता गाय म्हणूंक लागली, वय तें सकडी वय, म्हाकाय थोडे वटेन दिसता तुजे जायते सुरसुरे बगतात, कित्याक तुका लोक जायते धांवून येता, घरा लागीं येवंक सयत सोडिना. पूण दुकरा कितें गी म्हळ्यार, तूं सगळें दिताय वय, हांव म्हाका दूद दितां. तूं सगळें दिताय जाल्यार तूं सगळें दिताय केन्ना मेल्या उपरांत. हांव कितें दितां तें जीव आसतना दितां. जावं दी 1 कुट्टें दूद या 10 कुट्टें दूद या 5 लिटर दूद, तें सगळें हांव जीव आसतना दितां.
मेल्या उपरांत न्ही. त्या देखून तुजें कितें दिवचें आसा तें सगळें मेल्या उपरांत. त्या देखून लोक खाता केल्या उपरांत तुजो उडास कांय काडिना चड. आनी त्या देखून तुका जीव आसतना कांयच ते तुजें गणनें करिनात. म्हणटा आसतना तूं कर मौन जावन आपल्या जाग्याक परत पाटें गेलो आनी गाय चिके तिकाय दूख बगलें. दुखा कशें सांगचें पडलें न्हय म्हणून. पूण ती म्हणा लागली तें जावन आसा वास्तवीक. आनी वास्तवीक तरान तशें आसतना कांयच करूंक जायना. सांगलें तें सांगचेंच पडलें म्हणा लागली आनी ती तिच्या गोट्याक पाटीं गेली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगेचे न्हू तर आमी दिवचें आमी केदाळा दिता. आमी दिवचें चड जावन दोर न्हू केदाळय कांप सगळें संपल्या उपरांत दिवंक तें आसा तें पयलें आमी दिवचें. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता जायते कडेन आमी खंय गेल्या जेवणाक गेल्या टिप्स दितना लास्टा दिवचे. तसो फायदो कितें म्हूण हांव एक दीस पळयत आसतना हांवें पळयलें आसा थोडी टिप्स दितना पयलें दितात आनी तांकां जावचो तो संतोश, तांच्या मुखामळार जावचो तो उल्हास. सगळें आमी खावन जाल्या उपरांत न्हय. म्हणजे सांगता एक कॅप्टन आसलो हांगा प्रायसो अरावंड 90+ हांव ताका खूब घात दिवंक वतालो. एक दीस तो म्हणूंक लागलो म्हाका एक ब्रेकफास्ट आपन व्हरतात गी. आनी अशें आसता ब्रेकफास्टाक हांवें ताका आपन व्हरलें, कारार बसयलें आनी ताका पळोवन घेवची ताची मोगाची एकली आसली सहायकी ती ताचे सांगत आयिल्ली. पूण आमी गेले एका हॉटेला भायर रावन बसोन उरतालें कारार आनी तो वेटर आयलो. त्या वेळार ताणें म्हणलें फस्ट उतरां तुका कितें म्हणलें ऑर्डर कर. त्या वेटरा पळोवन तो म्हणूंक लागलो तुका कितें म्हणून. त्या वेटराचे मुखामळो अशें फुल्लेंगी तो म्हणूंक लागलो जायत हांव मागीर खाता. तो म्हणूंक लागलो ना ना म्हज्या नांवान तुका कितें म्हणलें ऑर्डर कर आनी तूं खा आनी ताचे उपरांत आमचो ऑर्डर घे म्हणूंक लागलो. आमी ऑर्डर दिलो ताणें कांय खावना. ताका एक मसालो डोसा म्हणून आमी बांदून हाडलो पूण म्हाका दिसता खंडीत जावन तो खावचो ना. कित्याक ताका खावची ते कांय एक परिस्थिती ताचे थंय नासली. आनी अशें आसता फाटीं येता आसतना तो वेटर ताका इतलो आपुरबाय तरान हात जोडून नमस्कार कर लागलो गी. कित्याक ताका एका तराचो देवूत ताच्या मुखार आयिल्लो म्हणून बगलें जाय. कित्याक जायते फावटी आमच्या जिवनान कितें जाता आमी कितेंच दिवच्या विशयान आमी चिंतिना, आमच्या विशयान आमी चिंतता. केन्ना आमी आमच्या विशयान चिंतता तर हेरां विशयान आमी शुन्य जाल्या. हेरांच्या नदरेक आमी शुन्य जाल्या. आनी केन्ना आमी हेरां विशयान चिंतता त्या दाळा बोवा पुरबाय तरान आमी हेरांक दिवचो मान आनी गौरव. आमी चिंतता दिवचें म्हळ्यार काल कितें दिवचें म्हळ्यार काल फकत वस्तू या पयशे या कितें आसले आसता न्ही. दिवचें म्हळ्यार आमी तांच्या संतोशाक कारण जावचें. तांच्या संतोशाक आमी कारण जाल्यार तेंच पुरो. त्या देखून आमी कोणाकी कांय ल्हान चॉकलेट भुरग्यांक दिलें जाल्यार तांकां व्हरती कशें. कित्याक तांकां तें मेळ्ळें, तांकां हें व्हडलें कांय नाका. आनी हें दिवच्याक जायते वटेन आमी चुकता. कित्याक म्हळ्यार आमकां तें चड वॅल्यू दिवचें ना. आमचे हात दिवचें म्हळ्यार व्हडले व्हडले संगती हात दिवचें म्हण दिसता. ल्हानांतलें ल्हान आमी दिलें जाल्यार तें तांकां गरजे पडटालें आनी गरजेक पडना म्हूण आमकां मुक्ता जावंक पुरो पूण तांकां तें भोगतालें, तांकां तें गरजे पडटालें. अशें आसतना मोगाचें न्हू आमी दिवंक आमची सेवा हेरांक. अब्राहम लिंकन तो बारी फेमस प्रेसिडेंट अमेरिकाचो. पूण ताका पळोवंक एक मनीस गेल्लो खंय. ताका पळोवंक तो मनीस गेल्ल्या तेन्ना ताच्या ऑफिसाक तो थंय नातलो. आनी ताचे सेक्रेटरी म्हणा लागले खंय तुवें लगभग एक 2-3 घंटे रावचें पडत. आनी अशें म्हणटना तो म्हणा लागलो खंय 3 घंटे रावूंक म्हाका जायना. ताका एक चीट हांव हाडून आयल्या ते आमच्या व्हरत्या अधिकारीन दिल्या आनी ताका ती प्रायवेट जावन पावीत करीत जाय. त्या खातीर तो खंय म्हाका मेळटलो. ती म्हणा लागली खंय तुका एक जागो सांगता हांगा लागसार रेल्वे स्टेशन आसा थंय तूं वचून ताका मेळोंक जाता. तो म्हणा लागलो म्हाका ताची वळख ना, हांवें ताका पळोवना. तर तो म्हणा लागलो ती म्हणा लागली खंय तूं वच आनी तो एकलो लांब मनीस आसता आनी तो त्या कुलीचें काम वस्तूर घालून आसता न्हेसोन आसता आनी उपरांत
थोडे पेट्यो थोडे डब्ब आनी कितें लागेज आसा ती व्होवन आसता तूं पळय असल्या पैकी लांब कोण आसा ताच्या लागीं वचून विचार. आनी हो गेलो आनी वचून रेल्वे स्टेशना भितर रिकताना ताका दिश्टी पडलो एक मनीस लांब आसलो आपल्या माथ्यार एक सुटकेस आनी खांद्यार एक बॅग काण घेवन धांवतालो आनी लागीं आसल्या एका टॅक्सीर ताणें तें घालें. आनी तो पाटी येता आसतना हो मनीस ताचे लागीं गेलो आनी म्हणा लागलो तुमी अब्राहम लिंकन गी. तो म्हणा लागलो वय हांवें अशें एक कागद तुमकां हाडला अधिकारी तावन तर तें तुमकां दिवंक आसा. तर तो म्हणा लागलो आनी एक घडी हांव ताची एक लागेज हाडून ताच्या कारार घालता ताचे उपरांत हांव तुका मेळोंक येता. फाटीं धांवलो खंय आनी परतून 2 बॅगां आसलीं ती व्होन काडून आयलो ताच्या कारार घालें आनी चलतेत रावलो ह्या मनशा लागीं. आनी तो म्हणा लागलो खंय आतां तें कितें दस्तावेज तुवें हाडलाय तें म्हाका दी. आनी ह्या वेळार हो मनीस ताटकलो आनी म्हणा लागलो म्हाका पात्योंक साथ दी. तूं एक अध्यक्ष जावन एका व्हडल्या फेमस नेशनाचो अध्यक्ष जावन तुवें हें काम करचें गी. आनी अब्राहम लिंकन म्हणा लागलो खंय जें कशें दांतो एक वांटो हांवें म्हज्या सांबाळांतलो दिवंक आसा गी तशेंच दांतलो एक वांटो हांवें म्हज्या टायमाचो दिवंक आसा. म्हाका आसा 24 hours आनी त्या 24 hoursaचे दांत एक वांटो जावन आसा 2 hours 40 minutes. त्या देखून लगभग 2.5 घंटे हांव म्हजी सेवा हांगा दिवन आसा. आनी त्या दाळ ताका उडास आयलो खंय त्या सेक्रेटरीन म्हणलो तुका अब्राहम लिंकना मेळचें जाल्यार तुवें 3 घंटे रावच जाय. त्या दाळा पळया मोगाच्यानो ताचो दांतलो एक वांटो ताणें हर एका दिसा दिवसा आसलो. प्रेसिडेंट म्हूण तो लेखिनांतलो आनी आपलें व्हडपण तो लेखिनांतलो सेवा ताची ताणें दिल्ली. तर आमी आमच्या जिवनांत सेवा दिता आसतना कसली पुरा सेवा दिवयेत म्हूण आमकां कळीत जाता ह्या ताच्या वर्त्या सेवेंत. आनी अशें जालें काम आमी जायते फावटी करूंक चिंतिना कित्याक की म्हळ्यार आमच्यान तें बारीस सगळां पळोवचें म्हणून आमी चिंता. आमकां तें मेन काम म्हूण चिंता. मोगाच्यानो खंयचेय आमकां देवान आज दिलां त्याचे वयर आमी दांत एक वांटो हर एकांत चिंतूंक जाय. आनी तशें चिंतलें जाल्यार आमी कितल्या पुरबायचीं मनशां जातल्या. हर एक कडेन जीव आसतना सगळ्यांक दिवंक आमी शकतल्या. जायतीं जाणां आज तुमी पळया दवरतात आनी दवरतात आनी दवरतात. कोणाक दवरतात गरजेक जाय सगळें काण दी म्हूण ना. कित्याक की म्हळ्यार म्हजे लागीं आनी एकले येयल्ली आनी ती एक प्रायाची स्त्री ती म्हणा लागली म्हजे कडेन इल्लें भांगार आसा फादर तें हांवें दिवंक चिंतलां. कोणाक म्हणून सांगलें म्हज्या एका भयणीन येवन सांगलें आसलें भांगार सगळ्यांक वांट. तशें म्हणटाना तिच्या एकलोच पूत तिका आनी ताका तकलेन दिली अस्खतकाय आसा जायती अस्खतकाय आसा आनी फाल्यां सकाळीं हिची प्राय जावन आयल्या. हांवें म्हणलें तूं मरण पावशी जाल्यार त्या भुरग्याक पळोवंक कोण आसा. त्या भुरग्याक कोणें पळोवचें कळीत ना. हांव म्हणलें कांय म्हणून तुवें इल्लें तुजें दवरलें जाल्यार त्या भुरग्याक फाल्यां सकाळीं एका आश्रयांत घालून गी. एका खंय आसलें मोतींत आसक्तपण आशिल्ल्या भुरग्यांक दवरच्या त्या घरांत गी. ताका सुलापेर दवरूंक जावचें ना कित्याक की म्हळ्यार ताची सायजी त्याच प्रमाणे आसा मोठो आसा लांब आसा आनी ताका खावंक तितल्यान जायचें कित्याक म्हळ्यार ताचें एक अस्खतकाय डिफरंट जावन आसा. आनी अशें आसतना तिका हांवें एक एडवायस दिलो बाये तूं आज हें पुराय दिवन कशें जाल्यार फाल्यां सकाळीं तूं मेल्या उपरांत ताणें वाटेर पडचें पडत. ह्या ताणें खंय वचून हेणें तेणें भोंवता आसतना मरचें पडत. त्या देखून जें कितें तुजें आसा तें इल्लें बरें करून सांबाळ दवर आनी तातूंत कितें पयशे येतात ताका बरें करून खावंक दी बरें करून जेवंक दी आनी तुवें बरें राव. आनी अशें आसता तिका समजलें आनी ती म्हणा लागली वय फादर जायतीं जाणां म्हजी म्हणटात कित्याक तूं दवरून बसताय. हांवें म्हळें तूं चिंताय तुजो पूत तुका जाय पूण हेरां चिंतात या मोतींत आसक्त जाल्ल्या भुरग्याक दवरून कालें करूंक आसा पूण तुका जीवशी मरूंक जाताय म्हणून विचारलें. हांवें तसो जीव काडूंक जाताय बाय. केदाळा म्हणसर तो ह्या संवसारान वाचता तेदा म्हणसर ताका पळोवची एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी आमकां आसा आनी त्या देखून तूं तशें करिनाका. आनी अशें म्हणटा तिका समजलें आनी ती म्हणा लागली जायत फादर हांव तें करतां. आनी तिचे त्या पुताक म्हणून आनी तिका म्हणून इल्लो आई वॉज तिणें जमो करून
दवरलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी कितें करता गे म्हळ्यार रॉंग सजेशनां दिता हांव. खंय दिवचें थंय दिना हांव. असलें सजेशन ह्या अशक्तपणाच्या भुरग्याक पळोवचे खातीर भल्या सकाळीं काय आसलें जाल्यार खंयच्याय काश्राक ताचो कितें जमो आसा तो दिवन ह्या भुरग्याक बरें करून पळय म्हणयत. कांयच नासलें जाणा कोणेंय पळयचें म्हळ्यार आनी तुवें आसतना हेरांक सगळ्यांक तुवें वांटून आयली जाल्यार त्या भुरग्याक पळोवचो कोण. ताचें मत सारकें आसलें जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. तो काम करिना, तो घरांतून भायर वचना, तो घरांतच आसता, ताका आटापूंक बारीक कश्ट आसात. आनी अशें आसता मोगाचे भाव भयणीनो, आमी सजेशन खंयचें दी जाय तें मात दी जाय. सगळीं जाणां तूं सजेशन दिवंक वचनाय. असो जाल्यार दुबळ्यांक, असो जाल्यार कांयच कळीत नातल्यांक आमी रॉंग सजेशन दिवन तांचे आसलें सकडी आपारसूंक पळोवचें न्हय. आमी तें जमो करून पळोवचें. कित्याक अन्याय जमयलेलें खंयच्याय फायद्याक तुका 11 दिसा येवचें ना म्हणटा तसो सिराकाचो ग्रंथ चॅप्टर 5:7. आनी अशें म्हणटाना आमकां कितें कळीत जाता आमच्या जिवनांत एकामेकाक वांटचें आनी सुदारचें क्रिस्त केंद्रीय समाजाचें लक्षण. क्रिस्त केंद्रीय समाजाचें लक्षण आमी वांटून घेता म्हणटा आसतना आमची सेवा कसली सेवा जावन आसा. कशी तेणें वांटलें, तिणें समार्याच्या स्त्रियेन वांटलें. कितें तें वांटलें तिणें वांटलें जावन आसा जुआंवचो अंजल चॅप्टर 4. आनी त्या वांजलांत तुमी पळयलें जाल्यार समार्याच्या स्त्रियेन वांटलें जावन आसा जेजूचो व्हरतो मोग आनी ताचें प्रवादपण. तिणें वांटलें जावन आसा ताचें मेस्सियापण. आनी ती गेली आनी व्हडाक त्या संतोशान गांवांत प्रचार करून सांगली मेस्सिया आयला आनी ताणें म्हजे विशयान सगळें सांगलां. आमी जाल्यार कितें करता आसल्या, आमी जाल्यार जायते झगडटा आसल्या. तूं कसो आमकां सांगताय म्हूण न्ही. पूण समारीची स्त्री पळया इतल्या अपुरबाय तरान तिणें सौम्यान तिका संपूर्ण तरान त्या एका कामाक नेमलें म्हणल्या बरें तिका आपडलें. आमच्या काळजांत तें आपडटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फावटी देवाचो अनुभव जाता आसतना अशें आमी पुंजोवंक वचना. आमी सेवा दिवंक वता, करूंक वता, सेवा घेवंक वचना. त्या देखून जेजून म्हणलें उतरां अपुरबायचें जावन आसात. मनशापूत सेवा करून घेवं ना, सेवा करूंक आयला, सेवा दिवंक आयला. आमी क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंब जायचे तर, क्रिस्ती केंद्रीत व्यक्तित्व आमचें जायचें तर आमी दिवंक आयल्या, सेवा करूंक आयल्या. तें आमच्या वर्त्या जिवितांत आमी समजून घेवचें. फ्रांसीस आसीस हें बऱ्या तरान समजून घेतलो. त्या देखून तो म्हणा लागलो, दोनी हात आपले उक्ते करून म्हणा लागलो, सर्वेस्पर जाणा जें कितें ताच्या भुरग्यांक जाय. आनी ताच्या जिवनांत कितें आसा जाल्यार सगळें तो दिवंक सुरू जालो. एक वेळी ताच्या कोवेंताक आयिल्ले ते एक जाण सोरोंक आनी तो पोटर ब्रदर ताणें कितें केलें, तांकां एक दांडो काडून धांवडेलें. आनी भाव फ्रांसीस आयिल्ले क्षण तो व्हडा संतोशान म्हणा लागलो, भावा आमच्या कोवेंताक सोर आयिल्ले आनी हांवें तांकां दांडो काडून धांवडयलें. आनी ह्या वेळा सान फ्रांसीस आसीस पारीत दुखान भरलो. तो दुखेच जालो आनी म्हणा लागलो, कितें केलें भावा तुवें. ह्या पोटार भावान चिंतिल्लें आपूण बारीक बरें काम केलें म्हूण सांगतालो कोण ना म्हूण. पूण फ्रांसीस म्हणा लागलो, कितें केलें भावा तुवें, खंयच्या वाटेन तें गेलें. आनी ताणें सांगलें ह्या वाटेन तें गेलें. आनी त्या वेळा फ्रांसीस आसीस कितें किचनांत आसले थोडे ब्रेड कुडके आनी थोडी केळीं काडून धांवोंक सुरू जालो. आनी पयस वता आसतना तें दिसलें आनी तो तांकां म्हणा लागलो, भावा म्हज्या भावानो येया, भावानो येया. आनी ते म्हणा लागले, आमकां कळीत आसा तूं कसलो मनीस म्हूण, आमकां कळीत आसा तूं आमकां इल्लें दाखोवन खावंक दाखोवन आमकां धरूंक पळयताय. आनी ह्या वेळा फ्रांसीस आसीसीन केल्लें एक वर्तें कार्य म्हळ्यार पयस तो दोर लागलो आनी म्हणा लागलो, हांव पयस रावतां, तुमकां धरूंक हांव येवना. म्हाका कळीत आसा तुमी म्हज्या कोयंताक मुखे खातीर आयिल्ल्यात, पूण म्हज्या भावान तुमकां धांवडयलें ताका कळीत जावना. त्या देखून हांव तें इल्लें आसलें वरवीं आमगेर खाण आसलें काडून आयलां. आनी ताणें पयस दवरलें, थंय दवरलें आनी तो पयस रावलो वचोन. आनी हे येवन खाताले. आनी आमी जायते फावटी हें नाटक हे तरान करून दाखयल्ल्या वेळार कितल्या अपुरबाय तरांनी ते एक संदेश दिता. पळया फ्रांसीस आसीस पयस जावन पळयता आनी संतोश पावता, ते खातात आनी उपरांत ते म्हणटात
तूं हेरां बरी न्हय. आमी तुजे विशयान रॉंग चिंतलें तर आमकां जाता जाल्यार तुज्या फ्रांसिस्कान वोट आमी हजर जावं येतगी, आमी मेळी येतगी. आनी फ्रांसीस आसीस म्हणा लागलो खंडीत जावन तुमी मेळयेत आनी तुमकां मेळोंक व्हरतो अवकाश हांव कर दितां. आनी ताणें व्हरतो अवकाश कर दिलो त्या तेगाय चोरांक ताच्या वोट रिगोंक आनी भाऊ जावंक. मोगेच्या भावन आनी भयणीनो, कितल्या आपुरबाय तरान आमी पळयता जक्केव कितल्या मोगांत जेजूच्या मोगान भरलो. जावंक बरो तो पातकी, हर एक पातकीच, हर एक पातक्यानच मागीर बरें जावचें. हर एक सांत डायरेक्ट सांत वयरतान पडलो न्हय. त्या देखून आमी म्हणटा आराधन करता आसतना या आंतरीक गायद गूण करचें आराधन करता म्हणटा कोणीय वयरतान पडलो सांत ना. त्या देखून आमी हर एकलो आमच्या जिवनांत एक सूख करता आसतना परत बरें जावच्याक आमकां अवकाश आसा. सामान्याची स्त्री बरें जावच्याक कितलो अपुरबायचो अवकाश तिका मेळ्ळो. तिणें तो उपयोग करून घेतलो. तिणें कितें केलें, जुदेव आनी समारिया घरांक सांगाता हाडलें. ते एकवटांतले सांगाता तिणें हाडलें आनी त्या जुदेवाची व्हरती वळख एका समारियाच्या स्त्रियेन करून दिली. हांगा जक्केव सगळां उजीर उबो रावन म्हणटा, एकलो न्हय, मोतीन न्हय, सगळां उजीर उबो रावन म्हणटा हांव जें कितें हांचे जावन चड घेतलां तांकां दोगो दिला, तांकां हांवें लुटलां तें हांव 4 वांट्यांनी बरो करतलो आनी 4 वांट्यांनी तांकां पाटी दितलो. नीज सुडका म्हळ्यार ती जावन आसा मोगाच्या न्हू. आनी ह्या खातीर आमी पळयता चड जावन आमी कितें म्हणटा, म्हज्या कडेनच आसा गे, तांकां दिवंक म्हजे कडेन आसा गे, म्हजे कडेन आसा गे म्हूण सांगना, म्हजे कडेन आसा गी म्हणलें तें नेगेटीव जाता केदाळे. त्या देखून देवान दिल्लें कितलेशें बरेंपण आमचें थंय आसतना तें आमी वर्त्या तरान हेरां थंय वांटूंक जाता. म्हाका जायते एक बरेंपण भोगलें. पर एकलो म्हणा लागलो, फादर हांव लगभग 2.5 घंटे म्हजे मागण्यांत करसितां. ते जाणां हांव ताका विचारलें ताका कारण कितें तुवें 2.5 घंटे मागण्यांत करसूंक. तो म्हणा लागलो 1/10 फकत तायत दिवच्याक मात न्ही, 1/10 म्हजी एनर्जी हांवें स्पेंड करच्याक, 1/10 म्हजे वेळ मागण्यांत करसूंच्याक. तर 2.5 घंटे मागण्यांत म्हणटा आसतना आमची खंयची वैयक्तीक मनशां ह्या आमची खंयची कुटुंबां खंयच्या तरान 2.5 घंटे 1/10 देवाक दितात. आमी चुकल्या. जायते फावटी आमी चिंतिना. आमचो दरबार आज ह्या संवसाराचो सेवेद्वारी न्ही, आमी आमच्या वडपणाद्वारी दिवन आसा. हें मेस्तवांचें कार्य न्ही. कित्याक आमी मेस्तू येता मनशाच्या दोळ्या मुखार आमी बरें दिसच्या खातीर. आतां तेंच आमी फॉलो केलें जाल्यार आमच्या संभ्रमांनी आमी कसोचो दुडू घेतलो. एका संभ्रमाक सगळें घालून पळयत आसा टोटल कॉस्ट कितलें येता. आमी थोड्यां कडेन विचारता कितले जाले बाबा, ते म्हणटात इतले जाले, एक 30 लाख 40 लाख. थोड्यांची बजेट व्हडली आसूं पुरो. पोरकलेची एंगेजमेंट बजेट आमच्या कथोलिक क्रिस्तांवांची मोर दॅन 1 crore. आनी त्या वेळार हांवें चिंतलें मोर दॅन 1 crore ताची जावंक पुरो. सगळ्यांची बजेट तितली ना, पूण हेरांची बजेट जावंक पुरो जस्ट 10 to 15 lakhs. 10 to 15 lakhs आसतना तातूंत 1/10 नाका. 5% मात धरया आमी, 5% मात धरया. ते जाल्यार कितले जाले ते आमी दवर न्हू. खंयच्याय एका दुबळ्यांक ते दिल्ले जाल्यार आज कितलो संभ्रम आसता आसलो. आमचो आडंबर आमचोच. आमी म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना. तर तुवें इतले पयशे खंय जावन आयले, तर तूं हे सगळें करसिताय अनावश्यका खंय जावन आयले. ओके, तूं संभ्रम करिनाका म्हूण हांव सांगना. संभ्रम एक बऱ्या तरान आपुरबायस जावं दी. ओवर पियोणें, ओवर खावचें, ह्या ओवर आयटम्स दवर न्हू. तुवें ते वेस्ट करन, ती बजेट वेस्ट करच्या बदलाक तातलें इल्लें तुवें काण दवरलें जाल्यार 10% इल्लें चड जावंक पुरो. थोड्यांक 5% तूं काण दवर. पूण आमकां पळोवंक मेळना मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार हांव जायत्या जाणांक संवाद करता आसतना खंयच्याय मनशान म्हाका एक दीस सांगलें ना, फादर आतले एक 5% हांवें काण दवरलें आनी अशें काम केलें.
जायत्या जाणांक आमी कितल्या जाणांची खूब मोग जाती आसली, आज कितले काजारां जातात, कितले संभ्रम जाता, कितले जुबले जातात. आनी तशें आसतना त्या कुटुंबाक हांवें केलें जाल्यार तें कुटुंब वयर येता आसतना म्हजो संभ्रम त्या कुटुंबा सांगता आनी हेरां सांगता हांवें आचारशिलो. नाजाल्यार आयली आवरायल्या बरें आयलें आवरायल्या बरें गेलें हांव. मागीर उरलें कितें. त्या उरचें एक कसलें एक सेवेचें कार्य तुवें करूंक जाय. ताका बरोबर थोड्यांच्या घरांत जायते डिलॅपिडेटेड आसात, भारी पोरणी जाल्यात, ताका रिपेर्स ना. तसल्यांक म्हजें 5% कितें हांवें उरयलां पळय तें दिवन त्या घराक गेली सोबाय दिली जाल्यार कितलें बरें आसतें आसलें. सांग पुरो तांकां कित्याक थोड्यांक कॅम्पस ना, कंपावंडूच ना, एक गेट ना. म्हजें 5%आन कितें करूंक जाता त्या प्रमाणे हांवें तांकां केलें जाल्यार कितलें बरें आसा. थोड्यांक कितेंच आपल्या उतरप्रायाक थोडे मटिरियल्स नात, त्या वेळार तांकां तसले कितें मटिरियल्स हांवें हाडून दिले कितलें उपेग जाता. आमी कितें म्हणटा ताका समाज सेवा करची आसात, तूं तर कालें करताय, तूं आनी हांव कितें करता. समाज सेवा करचें आसत जाल्यार तूं ताका कांय पुलाची पाकली दिवन सोडचें जाल्यार तुज्या संतोशांत वांटेली जावच्याक त्या गरजेवंताक तुवें कशें भितर घेतलाय. तर म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमी एक बोवा परबेची नदर घालची बरी. आमच्या संभ्रमांत इल्लो वांटो हांवें सांगल्या बरी जस्ट 5% तो काण दवर न्हू, तो बऱ्याक आमी उपाय केलो जाल्यार भारीच बरें जातालें. सांग पुरो थोड्यांक बरी वस्तू रावना, नेसण ना, न्हेसतात वय नेसन आमी कितें करतालीं पाप. थोड्यांक नेसण ना, बरें एक बरें नेसण दी आपुरबायतारान. सांग पुरो थोड्यांक आयदनां नात, तशें जाल्यांक थोडें आयदन दी. तुका कळीत ना तर हेरां डिसार खंयचें तें कुटुंब आसा तांकां तुमी व्हरून दिया, दी व्हरून. तुज्या लग्नाच्या महोत्सवाचो एक अंश तातूंत दी. तुज्या जुबल्याच्या संभ्रमाचो एक अंश आनी एक कडेन कर. तुज्या कुंभार आसूं तुज्या बर्थडेची ते बर्थडे थोड्यांचे बजेट उणी आसूं पुरो. येस, जस्ट 10,000 येवंक पुरो, 5,000 येवंक पुरो. बट वाट द तुजें तें मोन आसा पळय तें इम्पॉर्टंट. तें तुवें दिलें जाल्यार खंडीत जावं न्हू. सर विन्सेंट डी पॉल आमकां सांगता ताच्या आवय कश्टी शेजाऱ्यांक दिवच्यांत तिणें संतोश पावल्लो. एवढी सरकाराक तेजी परिस्थिती कळीत जाली काय ह्या भुरग्यांक पसूंक जायते कश्ट आसा. सरकारान थोडे बरो आईवज तिका दान दिलो आनी ती इमिडियटली तो आईवज पळयल्यान तिणें म्हळें म्हाका तितली गरज ना, म्हजी शेजारां ती आसा, तिका जायती गरज आसा. आनी तिणें तशें सांगतना ते अधिकारी आयिल्ले ते थाटाकले खंय. कित्याक ही चित्त परिस्थिती कश्टांची म्हूण पळोवन तिका आमी हाडून आयल्या जाल्यार ती आनी एकल्या बोट दाखयता आनी म्हणटा तिची परिस्थिती बारीत कश्टांची आसा. म्हजे भावन आनी भयणीनो, आमी सेवा दिता, सेवेद्वारी आमी कितें जाता आमचें समाधान संपूर्णपणान घेतलां गे. सेवेन सयत थोडीं जाणां आमकां कितें फायदो जाता म्हूण पळोवचें आसात, कितें लाभ जाता म्हूण पळोवचें आसात. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांचें काळीज अंतस्करण काम करता की ना म्हाका कळीतच जायना. कित्याक मेळटा म्हूण आमी काणगोन बरें व्हरचें, मेळटा म्हूण आरोवचें, ती संस्कृती भारत एक पाडावक पडल्या. आमी जायतीं जाणां म्हणटा ही आरयतात पूण आमी कितें करता. आमी त्याच प्रमाणे लाभ मेळटा घेवन पळयता गी, आमकां कितेंय तातूंत फायदो जाता म्हूण पळयता गी. ताच्या बदलाक तुज्यांतले 5% तुज्या संभ्रमांतले हेरांक दी. आतां आयले क्रिस्मस आदवेंत काल आनी क्रिस्मस आयले. त्या क्रिस्मसा वेळार हेरां सांगता आमी कितलें वांटून घेतलां. या म्हाका ल्हान एक कुडको, कितेंय आमी एक कुस्वाराचो कुडको या केकीचो कुडको या एक स्टार कोणाक कितल्या जाणांक आमी गिफ्ट जावन दिलां. एक बरें स्टार गिफ्ट जावन दिलें जाल्यार तें घालन आपुरबायतारान आसतना तांकां हाडून तांक ना म्हण न्ही पूण तुजें एक क्रिस्मस गिफ्ट हेरांक तुवें कितल्या मापान दिलां. सगळे आमी पळयत आसतना देव आमकां वर्त्या तरान सांबाळटालो, आमची सेवा शांतीपणाक पावताली, कशें जाग्यो संतोशान उद्गारलो गी तशें हांव आनी तुमी आमच्या संभ्रमांत तोच उद्गार करूं पावल्या तर समाज सुदारतली. मात न्ही तुज्या काळजांत खरो जागो जेजूक तूं दितलोय. म्हज्या ल्हाना भावांक
म्हज्या ल्हाना भयणी कितें तुमी केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. सरस्वती देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. चड आनी चड मापान तशें जाल्यार उदार काळीज आनी बरें मन सगळ्यांक दिवच्या खातीर आमी मागया. हर एकलो आमी आमच्या संभ्रमांत आसतना त्या संभ्रमाचो एक वांटो जावन आसा आनी एकल्याच्या मुखा मळार पळोवचो तो हांसो, आनी एकल्याच्या घरांत पळोवचो तो उजवाड, आनी एकल्याच्या घरांत पळोवचो तो परजळ, आनी एकल्याच्या घरांत पळोवचो तो रंग. आनी हें आमी केलें जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमची सेवा भोव मोगाची. अब्राहम लिंकन 2 hours 40 minutes out of 24 hours. आनी हांव आनी तुमी कितले घंटे हेरांच्या सेवेन दिता, कितले घंटे आमी करसिता, कितले घंटे देवाच्या सेवेंत आमी आसता, हे आमी आमकांच एक सवाल विचारया. ताका जाप आमी दिवच्याक आमकां अवकाश आसा. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी